लॉकडाऊन वाटता, घरान आम्ही दीस काढता आणि होम मिनिस्टरान आमकां अलॉट केल्ली घरची कामां सोपना येता एज पर दर्शन्स थियरी अर्थात म्हजी थियरी कोविड-19 एक फिमेल आसपाक जाय. बायल कशी आमकां परती परती धमकी दिता, आपूण माहेरी वतलें हें सांगता आनी भायर सरता. तें पळोवन तुमकां खुशी जाता, खरेंच वता काय कितें? पूण घराच्या होमऱ्याक पावता आनी ती रिटर्न येता. तशीच गत व्हायरसाची जाल्या, वता कशी दिसता आणि मेली रिटर्न येता. म्हाका तुम्ही अग्री करता जाल्यार वेल डन आणि अग्री करना जाल्यार बोकान गेलो हांव. तुमकां काय म्हणना तुम्ही हे चितला व्हॉट इज एक्झॅक्टली गोइंग ऑन इन द हार्ट्स ऑफ गोंयकार ड्युरिंग दिस होम लॉकडाऊन? चलात तर हांव तुमकां दर्शन करून दिता. मेळुया काय अशे नेमके मानेस्तां जे तुमकां सांगतले प्रत्यक्षान कितें चल्लां तें. हांव एक बेकार, म्हाका सगळो लोक बेकार लवडी म्हणून उलो मारता. सोसायटीन म्हाका बरोच रिस्पेक्ट आसा, पूण म्हाज्या स्वताच्या घरान कांयच रिस्पेक्ट ना. पळय म्हाजो स्वताचो बापूय म्हाका सांगता म्हाजो काय उपयोग ना, निदान मटक्याचो एजंट तरी जावपाचो आसलो. पप्पा स्वताच्या भुरग्याक कोण मटक्याचो एजंट म्हणटा? आणि म्हाका राग तो येयलो ना की म्हाका मटको घेवचो पडटलो. मुळात ही आयडिया म्हाज्या तकलेन कशी आयली ना? पप्पाचो पॉइंट वॅलिड आसा, ह्या लॉकडाऊनान मटको ओपन आसा, 4 पैसे तरी करतलो आसलो. नमस्कार. Today we are going to make an Italian dish, namely वांग पिता द cornetto, जी म्हाका माझ्या गुरून अमिताभ सालांट्रीन स्वप्नान येवन शिकयल्ली. तर ही डिश करपाक लागून तुमकां लागतले 1 वांगे, 1 सुरी, 2 हात, 1 तोंड, तोंडा भितर दात आणि कोथमीर. लक्षात दवरा, इंग्लिश उलयतना जर तुम्ही हाय इंग्लिश शब्दांचो वापर केलो जाल्यार तुम्ही इंटेलेक्च्युअल दिसता. बरोबर तशेंच डिश आसूं कसली ताचेर तुम्ही कोथमीर मारली जाल्यार त्या डिशीचो दर्जा वाडटा. एक एडवाइस, कोथमीर मारतना मातशे बारीक मारात आणि सांबाळून मारात, कारण माझा एक्सपिरियन्स मातसो वायट आसा. मम्मी रांदता तेच बेस्ट. हे हांव चीफ मिनिस्टरा, एड्युकेशन मिनिस्टरा आणि आमच्या ट्युशन सरा पाकल्याक डायरेक्ट आणि गाजून सांगपाक सोदता, एक्झाम जावूच जाय. एक्झाम म्हणटा ती जावूच जाय. फिश मार्केट करून सोडला, सगळी भुरगीं पास जातली. अरे अशें कशें? हांव वर्सभर शिकून बसला ताचें कितें? आणि तुमकां सांगता आमच्या क्लासीन असले बोंडेर आसा जे 5वी पास जावपाचे लायकीचे ना, तेय पास जातले. हे तर अशें जालें, बैल गेलो तो गेलो, वयताना गळ्याक बांदिल्लो घंटोय घेवन गेलो. नॉनसेन्स. 2 वर्सां पयलीं म्हज्या कलिग्सान म्हजो बर्थडे सेलिब्रेट केलो. म्हाका खूब बरें दिसलें, पूण बर्थडे बमाच्या नांवा खाला तांच्यांनी म्हाजे दोनूय कुले व्हायब्रेटराचेर उडयले. आतां 2 वर्सां पासून हांव रावला. कोणाचो तरी बर्थडे येतलो आणि माझ्या पायाचे ठसे त्याच्या कुल्याचेर कायमचे सुट्टलो, पूण म्हाका चान्सूच मेळना. इतकेच न्हय, ऑफिसांत नवे रिक्रूट आयिल्ले, ताचें नांव पद्मा. हांवें चिंतिल्लें आमी दोगांय वांगडा कामाक वतलीं, वांगडा मोगान पडटलीं, वांगडा लग्न जातलीं आनी वांगडा भुरगीं काडटलीं. पूण लॉकडाऊन आयलो आणि ताचें लग्न ठरलें. लग्न करता खंय तें? पद्मा, हांवें घरान हळद हाडून दवरला, ताचें कितें? सगळे कंट्रोल आसा. एक ग्रुप करा. सॉरी ग्रुप करनाका, सोशल डिस्टन्सिंग. व्हॉट्सएपाचेर ग्रुप करा. टेन्शन काय घेनाका. ऑक्सिजन सिलिंडर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जातलो. ब्रीथिंग एक्सरसाइज, फ्री वॅक्सीन, भुरगीं पास, हेल्प अदर्स. जातले सगळे ओके जातले, भिवपाची गरज ना. वाह सर, किती उलयलो तू. तुका सांगता सगळे वयर सकल जाता जीव. हे सगळे सांगता म्हटल्यार सर अजून लाईव्ह चालू आसा. कॅमेरा अजून लाईव्ह आसा? ना हांव बरो आसा, काय वयर सकल जाना. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लाईक, कमेंट, शेअर करपाक विसरू नका. नतमस्तक, निवळ मूग. देव बरें करूं.